नमस्कार. कोंकणी भाषेक भारतीय संविधानांतून योग्य स्थान मेळिल्लो दीस मनयतना आमी थोडे आमच्या पूर्वजांची स्मरणा घेवप योग्य आसतलें. कोंकणी भास आज एक रुखावरी वाडून विकास पावल्या, जाल्यार पूर्वी तेन्ना ही एक सान सरशी आशिल्ली. तेन्ना हिका कोणा तरी शिंपिल्लें, आळां काडून सारें घालेलें आनी तिंकां आमां जैत्यांनी खंड पडिना अशी केली. म्हणूनच ही भास आमचे कडेन पाविल्ली लेगीत. हे भाशेक माये मोगाचें अमृत दिलेल्या थोड्यांची तरी स्मरणा आज एक दिसापुणी आमी केली ना जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ ना जातलो. शेणै गोंयबाब, माधव मंजुनाथ शानबाग, रवींद्र केळेकार अशीं थोडीं उजळ नक्षत्रां आमच्या मनाच्या मळबाचेर सदां वर्दळत आसाय. तांचे स्मरणे मुखार आमी सदांच नतमस्तक प्रणाम करताय. कोंकणीचे सर्वांगीण विकासा खातीर परिश्रम केलेले महान मनीस ते. तांचो उडगास आमी परतून परतून घेवंक आजलेलो, नम्रपणान आनी आदरान घेवंक आजलेलो. जाल्यार तांचे आदीं कोंकणीचेर अभिमान पावलेले मनीस आमकां ह्या केरळांतूच मेळटा. 17व्या शतकांत कोचींत राबून आशिल्ले तेग वैद्य ते रंगभट, विनायक पंडीत आनी अपुभट. 17व्या शतकांत लोकविख्यात जालेले होर्तूस मलबारिकूस ग्रंथसमुच्चयाक तांणी कोंकणी भाशेन आनी नागरी लिपीन 400 पत्र बरयलें आनी तें पुस्तकार मुद्रण जालें. 100 सस्यांची कोंकणी नांवांय तांणी त्या पुस्तकांनी आस्पाव केली. कोंकणी भाशेक आंतरराज्य तलाचेर सन्मान तांणी मेळोवन दिलो. शेणै गोंयबाबान स्वयं हें कार्य बरोवन दवरलें. तांकां आमी कोचींत स्मारक उबें केल्या जाल्यार तेंच म्हणून पावना. तांची स्मरणा आमी परतून परतून कोरता. तांचें व्हडपण मानलें म्हणून आमी सांजमची नाय. सर्गेस्त इंद्रकांत वासुदेव शेणै मामान स्वयं खूब कार्यां केल्यां. जन्मान केरळचो ते, जाल्यार तांणी गोंयांत लेगीत कोंकणीचो वावर केलो. गोंय स्वतंत्र जालेल्या काळाक तांणी एक कोंकणी प्राथमीक थंयच्यान उजवाड आयलो. उपरांत तांणी कोचींत कोंकणी विद्यापीठ स्थापन करून केरळचे शैलीन आशिल्ले पाठ्यपुस्तक प्रकाशीत केले. तांचो उडगासूय आज आमी करुया, मनस्पूर्वक नमन करुया. अंबलपळेचे जी कमलमाळ हे महतीन कोंकणींत एक महाकाव्य रचिल्लें. तरुण प्रायेर तांणी रचिल्लें कोंकणी महाकाव्य रघुरामायण आज नागरी लिपीनच लभ्य आसा. वाचूंक कश्ट नातिल्ली शैली तांगेली. गेय रुपान आसा तें गायन पर्यंत करुयात. तांकांय आमी मनस्पूर्वक नमन करुया. केरळांत कोंकणीचो नवोदय जालोलो काळ तो. त्या काळाचो आनीक एक स्मरणीय व्यक्ती आसा पळ्ळीपुरम गांवांचे R.C. शर्मा, म्हळ्यार A.D. रामचंद्र शर्मा. तांणी गोड आनी सुंदर भक्ती रचना केल्यो आनी भाशा गानमंजरी म्हूण पुस्तक रुपान प्रकाशन केल्यो. तांचें गीत गांवांनी पावलें आनी आजूय जायत्यांचे जिबेर जिवंत आसाय. आपल्या गितांच्या रुपान ते आमच्या मदीं ते आसा अशें म्हूण सांगुयात. अंचिका मळचो म्हळ्यार
एर्नाकुळमचो पी नारायण नरसिंह पै आणि कोंकणी भास संपुश्ट करूंक आयुश्याचो चडावत वांटो दिलो. कोंकणींत गीत आनी हरिकथा बरोवन पुस्तक प्रकाशन करून गांवांनी भोंवन तांचो प्रचार करून तांणी स्वंता आरोग्य पर्यंत नश्ट केलें म्हूण सांगुयात. तांगेले स्मरणे मुखार आमी साश्टांग प्रणाम करुया. पुरकाडचे आर रंगनाथ प्रभून कोंकणीचे प्रथम हस्तलिखित मैनाळे चलयले. एक अंकाची हातबरपान 12 प्रती काडटाले आनी त्यो गांवांनी पावयताले. तांगेले मासिकेचेर इतर जायत्यांच्योय कोंकणी कृती प्रकाशीत जाल्ल्यो. तांणी स्वयं जायते गोड मधुर भक्तिगीत बरयले. कोंकणीची तांगेली इतर सेवा आतांय आमचे दृश्टी भायर जावन आसा हें एक खेदपूर्वक कार्य. कोंकणीचे एक मार्गदर्शी मनीस ते. तांचे जिवन काळांत कोंकणी भाशेची तरातरांची सेवा केलेले आनीकय जायते मनीस केरळांत जावन गेले. 19व्या शतमानांतली कोचीची अमूल्यका शेणै हांणी भक्ती रचना केल्यो. तोरवूर आर माधव पैन कोंकणी पुस्तकां उजवाड आयलीं. श्री आर एस प्रभून कोंकणी म्हणण्यो पुंजावन संग्रह केलो. कुरपडेचे म्हळ्यार कुळपल्लीचे एन पद्मनाभ शेणैन भक्ती रचना करून पुस्तक उजवाड आयलो. वैकम गांवाचे SD नायकान कोंकणीची माहिती दिवपी एक बरें पुस्तक इंग्लिशांतल्यान भाशांतर करून प्रचार केलो. कोचीचे आर सुभाषचंद्र प्रभू कोंकणी जनता मासिकेचे संपादक आशिल्ले आनी बरे एक नाटक कलाकारूय. कोचीचेच शेट बलराजान कोंकणी गीत रचून संगीत दिवन अवतरण केलें. पुस्तक रुपान प्रकाशनय केलें. कोचीचे के पुरुषोत्तम पै आनी कोंकणी जनता मासिकेचे संपादक आशिल्ले आनी तांणी कोंकणींत 2 बरे पुस्तक मोलादीक पुस्तक रचिले. कालनाकोडचो प्रोफेसर R.K. राव हांणी कोंकणीचे खूब सहाय्यक ग्रंथ बरोवन प्रकाशीत केले. खूब कृतींच्यो भाशांतरूय केल्या. PG कामत मूल तोरवूर गांवाचे तांणी खूब सेवा केल्या. गद्य आनी कविता पुस्तकांय रचिल्ल्यां. डॉक्टर L. सुनीताबाई हांणी कोंकणीचो एक बृहत शब्दकोश तयार केला. खूब भाशांतर केल्याय आनी काव्य पुस्तकांय रचल्याय. चेराय गांवाचे K. सुब्रमण्यन हांणी कोंकणींतले अप्रूप लोकसाहित्य श्रवण पुस्तक रुपान उजवाड आयलें आनी स्वयं गद्य पद्य पुस्तकां रचून प्रकाशन केली. आयच्या ह्या संतोशाच्या दिसा हांचे सगळ्यांचो आनी नांवां काडनातिल्ल्या इतर सबार जाणांचो पुर्विकांचो उडगास घेवया, नमन करुया, आमी शक्ती जोडुया, नवी लक्ष्य घेवया, कोंकणीचें भविश्य उजळ करुया. धन्यवाद.